नमस्कार, येवकार तुमकां फाटले अडेज म्हयने जाहीर सभा, कॅम्पेनिंग, डोर टू डोर मिटिंग्स, पत्रकार परिशदो, मुलाखती आणि आरोप आणि प्रत्यारोप हातून गेले आणि फायनली तो दीस आयला आज जेन्ना लोक भायर सरून व्हडा संख्येन मतदान करतले आपल्या फेवरेट उमेदवाराक। आम्ही आतापासून नंतर जो मेरेन मतदान सोपना तो मेरेन लाईव्ह कव्हरेज घेऊन येता वेगवेगळ्या भागांतल्यान जंय आमचे रिपोर्टर आमकां कनेक्ट जातले आणि लोकांकडे उलोवन लोकांचो वॉयस आमी तुमचे मुखार हाडटले। फाटल्या अडेज म्हयन्यांनी आमचो होच अटेम्प्ट आशिल्लो की प्रत्येक उमेदवाराची मुलाखत करप, प्रत्येक पक्षाची भूमिका कितें आसा ती जाणून घेवप आणि पक्षान जे धोरण आणि जेका लागून ती मतां मागतात ती कित्याक लागून मतां मागतात ते लोकां मुखार हाडप आणि आमकां दिसता आमी यशस्वीपणान तें केल्लें आसा। सो आयच्या दिसाय आमी आमची भूमिका बजयतले। लोक मतदानाक वता आसतना कितले टक्के मतदान जालें, कोण कितें म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमचे मुखार हाडटले। पळयत रावत गोवा न्यूज हब आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें तुमच्या मित्रांकूय, तुमचे फ्रेंड्स आसतले, फॅमिली आसतले, तांकांय आमचे लिंक धाडा सो दॅट दे ऑल्सो गेट एसोसिएटेड विथ अस आणि फॉलो करा। म्हणजे हाजे उपरांतूय आमी जे कितें कितें करतले ताजे तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें। सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार जर तुमी हे खंयी घरा बसून बी पळयता आसत मोबायलाचेर जाल्यार प्लीज घरा भायर सरा आनी मतदान करा। कारण 100% जायना पूण 90% तरी मतदान करूया आणि ऐतिहासीक मतदान जावचें। कारण जेन्ना चड मतदान जाता तेन्ना जो निर्णय येता तो खरो निर्णय असो दिसता। ना जाल्यार खूब फावटी फक्त 60% मतदान जाता, म्हणजे 40% लोक भायरूच येवना अशें जाल्लें आसा। सो पळयत रावात आणि तुम्ही हेजे मतदान करून तुम्ही पार्टी पिकनिकेक वचूं शकता। बिकॉज वी आर नॉट अ न्यूज चॅनल की तुमकां टीव्ही मुखारच बसपा जाय म्हणून वी आर अवेलेबल ऑन मोबायल। सुशेगाद पार्टी पिकनीक करता आसतना अपडेट्स आमच्यो पळयत रावात आणि गाडयेंनी चलयता आसतना यूट्यूब चालू करा, पूण फक्त ऑडियो आयकया, व्हिडिओ पळोवं नाका। दीसभर तुमच्या मुखार हाडटले लाईव्ह कव्हरेज मतदानाची लोकसभा 2024 आणि आमचे ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा खोटो होंडा आणि आमचे स्पॉन्सर्स आसा पंचामृताज आणि आमचे बरोबर हे इलेक्शन कव्हरेज आमकां हे इलेक्शन कव्हरेज करपा खातीर मदत केली। सो पळयत रावत गोवा न्यूज हब जजमेंट 2024 कोण येतलो कोण पडटलो। नमस्कार, येवकार तुमकां फाटले अडेज म्हयने जाहीर सभा, कॅम्पेनिंग, डोर टू डोर मिटिंग्स, पत्रकार परिशदो, मुलाखती आणि आरोप आणि प्रत्यारोप हातून गेले आणि फायनली तो दीस आयला आज जेन्ना लोक भायर सरून व्हडा संख्येन मतदान करतले आपल्या फेवरेट उमेदवाराक। आम्ही आतापासून नंतर मेरेन म्हणजे जो मेरेन मतदान सोपना तो मेरेन तुमकां लाईव्ह कव्हरेज घेऊन येता वेगवेगळ्या भागांतल्यान जंय आमचे रिपोर्टर आमकां कनेक्ट जातले आणि लोकांकडे उलोवन लोकांचो वॉयस आमी तुमचे मुखार हाडटले। फाटल्या अडेज म्हयन्यांनी आमचो होच अटेम्प्ट आशिल्लो की प्रत्येक उमेदवाराची मुलाखत करप, प्रत्येक पक्षाची भूमिका कितें आसा ती जाणून घेवप आणि पक्षान जे धोरण आणि जेका लागून ती मतां मागतात ती कित्याक लागून मतां मागतात ते लोकां मुखार हाडप आणि आमकां दिसता आमी यशस्वीपणान तें केल्लें आसा। सो आयच्या दिसाय आमी आमची भूमिका बजयतले। लोक मतदानाक वता आसतना कितले टक्के मतदान जालें, कोण कितें म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमचे मुखार हाडटले। पळयत रावत गोवा न्यूज हब आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें तुमच्या मित्रांकूय, तुमचे फ्रेंड्स आसतले, फॅमिली आसतले, तांकांय आमचे लिंक धाडा सो दॅट दे ऑल्सो गेट एसोसिएटेड विथ अस आणि फॉलो करा। म्हणजे हाजे उपरांतूय आमी जे कितें कितें करतले ताजे तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें। सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार जर तुमी हे खंयी घरा बसून बी पळयता आसत मोबायलाचेर जाल्यार प्लीज घरा भायर सरा आनी मतदान करा।
कारण 100% जायना पण 90% तरी मतदान करूया आणि ऐतिहासिक मतदान जावचें। कारण जेन्ना चड मतदान जाता तेन्ना जो निर्णय येता तो खरो निर्णय असो दिसता, नाजाल्यार खूब फावटी फक्त 60% मतदान जाता म्हणजे 40% लोक भायरूच येवना अशें जाल्लें आसा। सो पळयत रावात आणि तुम्ही हेजे मतदान करून तुम्ही पार्टी पिकनिकेक वचूं शकता, बिकॉज वी आर नॉट अ न्यूज चॅनल की तुमकां टीव्ही मुखारच बसपा जाय म्हणून। वी आर अवेलेबल ऑन मोबायल। सुशेगाद पार्टी पिकनीक करता आसतना अपडेट्स आमच्यो पळयत रावात आणि गाडयेंनी चलयता आसतना यूट्यूब चालू करा, पूण फक्त ऑडियो आयकया, व्हिडिओ पळोवं नाका। दीसभर तुमच्या मुखार हाडटले लायव्ह कवरेज मतदानाची लोकसभा 2024। आणि आमचे ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा खोटो होंडा आणि आमचे स्पॉन्सर्स आसा पंचामृताज आणि आमचे बरोबर हे इलेक्शन कवरेज आमकां हे इलेक्शन कवरेज करपा खातीर मदत केली। सो पळयत रावात गोवा न्यूज हब जजमेंट 2024। कोण येतलो कोण पडटलो। नमस्कार, येवकार तुमकां लोकसभा निवडणुकीची पोलिंग सुरू जाल्लें आसा। दोनूय पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मतदान सुरू जाला। 7 पासून मतदान सुरू जाल्लें आसा। आता तुमच्या मुखार आता पासून आमी लायव्ह हाडटले अपडेट ते शेवट म्हणसर सान म्हणसर। सध्या फिल्डार आसा आमचे रिपोर्टर हनुमंत नगरू आणि कौशल पालेकर। हनुमंत चिंबेलच्यान आसा। चिंबेल हे इम्पॉर्टंट कारण सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटले फावटी बीजेपी न्ही जाल्यार काँग्रेस वटेन वोट केल्ले। सो हे फावटी कितें जातलें ते पळोवया। रुडॉल्फ फर्नांडीस बीजेपी जॉयन जाल्लो आसा। दुसरे वटेन थंय आम आदमी पक्षाचो अमित पालेकर एक्टिवली काम करता आनी ताका लागून इंडिया अलायन्साकूय होप आसा। तिसरे वटेन काँग्रेसीक हालींच धक्को बसला। सांताक्रूज जी पंचायत तांचे कडेन आशिल्ली ती पडपाच्या हाजेर आसा, नो कॉन्फिडन्स मोशन। सो सध्या हनुमंत एक म्हणजे चिंबला चल्ला तरी कितें? शिमला तुम्ही सकाळ फुडें आमी पळयल्या 7 जाल्या उपरांतच्यान क्राउड भायर आयल्या, मत मारपाक लोक भायर सरल्या। स्लो ते नंबर वाडीत गेल्या। त्याच बरोबर चिंबेल म्हणटा ते ऑलवेज काँग्रेस सायडीक आसले। ऑलवेज हांगसर काँग्रेस लिडान येताले, पण ह्या फावट काँग्रेसीन निवडून येयल्या उपरांत रुडॉल्फ फर्नांडीस बीजेपीन गेल्या उपरांत खंयचे सायडीक मत मारतले, लोकांचे कित्याक ह्याचे मातशे कितें जावं शकता काँग्रेस सायडीक किंवा बीजेपी सायडीक अजून पर्यंत काय सांगून येना। आरजी एक फॅक्टर आसा चिंबला आनी एक सेक्शन आसा जे ओरिजिनल गोंयकार रावता ते थंय आरजीकूय सपोर्ट करता। हय, आरजीचो एक हांगसर लॉयल फॅन बेज हा। आरजीची मत फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्धा आरजीन हांगसर मतां काडलेली। हो एक फॅक्टर हा की आरजी खंयचे पोझिशनार आसतले, पूण आरजीक सुद्धा मतां बरे नंबर पडपाचे हांगा खूब चान्सीस आसा। बघे सकाळच्यान गर्दी जाली, गर्दी चल्ल्या, पण सकाळच्यान तुवें कितें केलें तें सांग। आमी सध्या लायव्हार येता म्हणसर आतां 1-2 वरां गेल्ली आसा। सकाळच्या आमी ऑलमोस्ट हांगसर कितले पोलिंग बुथ ऑलमोस्ट सगळ्या पोलिंग बुथार आमी गेले, विज्युअल्स पळयले। नंबर वाडीत आसा कित्याक आनी ह्या फावट चीफ इलेक्शन ऑफिसरान हांगसर तांकां एक कूलर दवरला, कूलर की गरमी जावपाक जायना। सेकंड थिंग तांकां लेमन ज्यूस दवरल्या, थंड उदक सगळे स्वाद दवरल्या। सो पब्लीक रावल्या, तांकां कांय त्रास नासतना बरें तांकां शेड मांडो घातल्या आनी सगळें व्यवस्थीत चल्ल्या। सद्याक तरी टर्न आउट बरें जालें वोटाचो। लेमन ज्यूस कितल्या जाणांनी पिलो? लेमन ज्यूस सद्याक तरी तेंचे काडून दवरलो, पिताना आमकां चडशे दिश्टी पडोंक ना, पण आमकां तेंच्यांनी काडून एक दिलो ते आमी पिल्या। तुझे मत मारले काय ना तुवें? आमी तरी मारून आयला पळय हांव पळय। सकाळ फुडें हांव म्हाजो कलीग कौशल पालेकर आमी सकाळ फुडें 7 उठून 7 लायनीन रावन पयलीं मत मारल्या, मागीर इलेक्शन कव्हरेजीक भायर सरल्या। सो ओके, लायनी दिसता काय लायनी दिसना एक्झॅक्टली चिंबला कितें चल्ला? मुखार तुमकां आमी वेगवेगळ्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेले आनी जाणून घेतले थंयसले पल्स, लोकांक मेळ्ळे, थंयसले लिडर्सांक मेळ्ळे आनी कार्यकर्त्यांकूय मेळ्ळे। जाणून घेतले थंयसले पल्स, थंयसले सिच्युएशन। आयज आसा 7 मे, पोलिंग डे। आमी आसा पोलिंग बुथा भायर आनी सकाळी फुडें लोक आपले मत मारपाक भायर सरलात आनी जशे जशे दीस फुडें वतले तशे तशे
लोक आनीक भायर सरतले आनी आपले मतां मारतले. लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 77.05% वोटिंग जाल्ली. ह्या फावट हो नंबर वाडपाची शक्यता आसा. आयचे लोकसभा इलेक्शनाचे फूल कवरेज आमी तुमचे मुखार हाडटले. फूल इलेक्शन कवरेज पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचो यूट्यूब चॅनल आनी फॉलो करा ऑन इंस्टा, ट्विटर आनी फेसबुक. लॉगीन करात www.goanewshub.com. नमस्कार, येवकार तुमकां. लोकसभा निवडणुकीची पोलिंग सुरू जाल्ले आसा. दोनूय पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मतदान सुरू जाला. 7 पासून मतदान सुरू जाल्ले आसा. आता तुमचे मुखार आता पासून आमी लायव्ह हाडटले अपडेट ते शेवट म्हणसर सांज म्हणसर. सध्या फिल्डार आसा आमचे रिपोर्टर हनुमंत नगरू आणि कौशल पालेकार. हनुमंत चिंबेलच्यान आसा. चिंबेल इम्पॉर्टंट कारण सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटले फावटी बीजेपी जाल्यार काँग्रेस वटेन वोट केलेले. सो हे फावटी कितें जातलें ते पळोवया. रुडॉल्फ फर्नांडीस बीजेपी जॉयन जाल्लो आसा. दुसरे वटेन थंय आम आदमी पक्षाचो अमित पालेकर एक्टिवली काम करता आनी ताका लागून इंडिया अलायन्साकूय होप आसा. तिसरे वटेन काँग्रेसीक हालींच धक्को बसला. सांताक्रूज जी पंचायत तांचे कडेन आशिल्ली ती पडपाच्या हाजेर आसा. नो कॉन्फिडन्स मोशन. सो सध्या हनुमंत एक म्हणजे चिंबला चल्ला तरी कितें? शिमला तुम्ही सकाळ फुडें आमी पळयल्या 7 जाल्या उपरांतच्यान क्राउड भायर आयल्या. मत मारपाक लोक भायर सरल्या. स्लो ते नंबर वाडीत गेल्या. त्याच बरोबरच चिंबेल म्हणटा ते ऑलवेज काँग्रेस सायडीक आसले. ऑलवेज हांगसर काँग्रेस लिडान येताले. पण ह्या फावट काँग्रेसीन निवडून येयल्या उपरांत रुडॉल्फ फर्नांडीस बीजेपीन गेल्या उपरांत खंयचे सायडीक मत मारतले, लोकांचे कित्याक ह्याचे मातशे कितें जावं शकता काँग्रेस सायडीक किंवा बीजेपी सायडीक अजून पर्यंत काय सांगून येना. आरजी एक फॅक्टर आसा चिंबला आनी एक सेक्शन आसा जे ओरिजिनल गोंयकार रावता ते थंय आरजीकूय सपोर्ट करता. हय, आरजीचो एक हांगसर लॉयल फॅन बेज आहा. आरजीचे मत फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां आरजीन हांगसर मतां काडलेली. हो एक फॅक्टर आहा की आरजी खंयच्याय पोझिशनार आसतले पूण आरजीक सुद्दां मतां बरे नंबर पडपाचे हांगा खूब चान्सीस आसा. बघी सकाळच्यान गर्दी जाली, गर्दी चल्ल्या. पण सकाळच्यान तुवें कितें केलें तें सांग. आमी सध्या लायव्हार येता म्हणसर आतां 1-2 वरां गेल्ली आसा. सकाळच्या आमी ऑलमोस्ट हांगसर कितले पोलिंग बुथ ऑलमोस्ट सगळ्या पोलिंग बुथार आमी गेले. विज्युअल्स पळयले. नंबर वाडीत आसा कित्याक आनी ह्या फावट चीफ इलेक्शन ऑफिसरान हांगसर तांकां एक कूलर दवरला. एअर कूलर की गरमी जावपाक जायना. सेकंड थिंग तांकां लेमन ज्यूस दवरल्या. थंड उदक सगळे सुवात दवरल्या. सो पब्लीक रावल्या तांकां कांय त्रास नासतना बरें तांकां शेड मांडो घातल्या आनी सगळें वेवस्थीत चल्ल्या. सद्याक तरी टर्न आवट बरें जालें वोटाचो. लेमन ज्यूस कितल्या जाणांनी पिलो? लेमन ज्यूस सद्याक तरी तेंचे काडून दवरलो. पितना आमकां चडशे दिश्टी पडोंक ना. पण आमकां तेंच्यांनी काडून एक दिलो ते आमी पिल्या. तुजें मत मारलें काय ना तुवें? आमी तरी मारून आयला पळय. सकाळ फुडें हांव म्हाजो कलीग कौशल पालेकर आमी सकाळ फुडें 7 उठून 7 लायनीन रावन पयलीं मत मारल्या. मागीर इलेक्शन कव्हरेजीक भायर सरल्या. सो ओके, लायनी दिसता काय लायनी दिसना एक्झॅक्टली चिंबला? कितें चल्ला मातशी विज्युअल्स दाखय. चल्ला कितें तें पडटा तुमकां फाटल्यान. सकाळी 7च्यान सेम लायनी सगळ्या पोलिंग बुथार. सो ह्या फावटी मतदारांची संख्या वाडपाची शक्यता आसा तुका? मतदान जावपाची चड शक्यता आसा? आतां सकाळच्यान जे लायन भायर सरल्या, लोक ज्यो भायर सरल्या ते पळोवन तर अशें दिसता की ह्या फावट गेल्या फावट नॉर्थ गोवा 77.05% टर्नआउट जाल्ले. ह्या फावट मातशे तरी ते चड वाडटले अशें दिसता. सो फाटल्या फावटी 77% जाल्ले. ह्या फावटी तेजे परस चड जातलेशें दिसता. पूण दनपार पळोवया. गरमी जाली जाल्यार लोक एकाले भायर सरपाक फाटीं फुडें सरतले आनी सांजचे परत मतदान पिकअप जावपाची शक्यता आसा. आमी फाटल्या इलेक्शनाचे रिजल्ट्स वाचता. तातूंत सांताक्रूज पंचायतीन काँग्रेसीन 11,478 11,478 मतां घेतिल्ली जाल्यार बीजेपीन 8,812 मतां घेतिल्ली. पूण तेन्ना राजकीय समीकरणां वेगळी आशिल्ली.
रुडॉल्फ तेन्ना काँग्रेसी वटेन आशिल्लो. आय थिंक तेन्ना टोनी वॉज विथ काँग्रेस दॅट टायम. MLA वॉज टोनी फर्नांडीस. वी आर टॉकिंग अबाउट 2019 लोकसभा इलेक्शन. तुका लोकांकडे उलोवपाक मेळ्ळें हनुमंत, आनी लोकांनी कितें सांगलें? लोकांचे एकूच मत आहा की हांगसर जेन्ना आमचो MP निवडून येतलो जाल्यार स्पेशली चिंबेल विलेज पंचायत ह्या ज्युरिस्डिक्शनान फर्स्ट म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ना आनी युथ्सांक खेळपाक हांगसर मेन ग्राउंड ना. हे दोन मेजर मुद्दे चिंबलकरांचो आसा. सो MP LED स्किमा अंडर एटलिस्ट प्रायमरी हेल्थ सेंटर स्टेट करतलो, पूण एक ग्राउंड तरी करचो असो दिसता भुरग्यांक. ह्या लोकांचे जेन्ना आमी विचारले जाल्यार चिंबलकारांक फक्त हे दोन गरजेचे वस्तू MP निवडून येले की फर्स्ट प्रश्न त्यांच्या मुखार हे आसतले की प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी ग्राउंड. ओके, परत तुजे कडेन कनेक्ट करतलो, पूण एक म्हाका रिक्वेस्ट आसा, मातसो गुणे आनी कौशल पालेकराक दाखय, जो मनीस फाटल्यान रावन आमकां सदांच कॅमेऱ्याच्या फाटल्यान रावन मदत करता. कौशल पालेकार, देव बरें करूं. कौशल, तुय बी आमच्या बरोबर जुडटा. तो मातसो लचता लायव्हार येवपा खातीर, सो ताका लागून तो सद्या कॅमेरा फाटल्यानूच आसता, पूण तो इक्वली आणि जो हनुमंत रिल्स करता त्या रिलान इक्वली ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसता. आणि हनुमंत आणि कौशल ही जोडी आमची पणजे हिट, आणि ताकाच लागून तुमकां दर दिसा आमी वेगवेगळ्यो बातम्यो हाडटा. आजूय तुमचे मुखार लायव्ह हाडटले. सकाळच्यान सांज म्हणसर कितें जाता ते तुमचे मुखार हाडटले. वेगवेगळे बायट्स, लोकांची रिएक्शनां, आनी तुमकां दाखयतले की लोक कशे जुटल्या पुराय इलेक्शनान. हांगा पळय जाल्यार लायन, सामकीच लांब लायन दिसता. सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन महिलां खातीर सेपरेट लायन, दादल्या खातीर सेपरेट लायन आसा. देव बरें करूं हनुमंत तुका. आनी कोण उलयता जाल्यार पळय, तांकां मातशे लोक टेन्स दिसता. हें जाताच. सकाळी फुडें मतदानाक वचचे पयलीं ओगीच एक नवे मनशांक तरी कलकल जाता की खंय दामू, हांव कसो दामू, कितें जातलें म्हणून. सो एनीवेज आमी कनेक्ट जातले तुमचे कडेन, आनी वील ब्रिंग यू मोर डिटेल्स, मोर कवरेज, मोर एनालिसिस ऑल्सो, मोर बायट्स. सो कीप वॉचिंग अस. वचनाका खंयच. आमी परत तुमचे कडेन लायव्ह घेवन येतले. इन द मीन टायम जस्ट लेट्स सी सकाळच्यान कोण कोण खंय खंय कितें उलयलं ताजी एक झलक पळयत रावात गोवा न्यूज. दीस आनी आज हांव सगळ्याक म्हणजे मोगाळ गोंयच्या भावना भयणींक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी येवन आमच्या भारतीय जनता पार्टीक मत दिवचें म्हणून, तांचे मोलादीक मत दिवचें म्हणून, आनी भारताचे आनी गोंयच्या विकासा खातीर तांणी व्हड प्रमाणीत तांणी मत दिवचें. आनी तुमकां खबर आसा माननीय मोदीजीचे विकसीत भारताचे तांचे विजन 2047 आनी आत्मनिर्भर भारत आनी आमचे गोंयचे स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न साकार करपा खातीर सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी सामकें मत दिवचें. ह्या हितून जो काही मतदारांमध्ये उत्साह पळयलो, काही उत्साह हेजे खातीर आसा, ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत एक लोकां मदीं मतदारां मदीं उत्साह आसा. आनी म्हणूनच म्हटलां की ह्या वेळी पर्सेंटेज सुद्दां वाडपाची, दर टर्मा पेक्षा पर्सेंटेज वाडपाची शक्यता. या डेफिनेटली आमी अबावट 70 लागीं जातले, अबावट 65. सो अंदाज ऐसा. ओके भाऊ, अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो टर्नआउट जावंक ना. 8:30 जालेली आसा, अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचेर. थोडे येवन गेला. आतां जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हळ्यार आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ओड जाता लोकांक. 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून लोक येतले. आतां जेन्ना मातशें 8, 8:30 जालें की लोक लायन लागता. जशें तुमी भितर गेल्यार तुमचें कितें ID कार्ड तुमी विसरले तशें? विसरना. ID कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज ID कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट. आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ. परंतु आतां दितले तुमी? या दिवूंकच जाय. जशें रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक ना. ओके भाऊ, तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर या वाडटले, कित्याक तुमी सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्दां कितें खंयचे एरियान आनी कशें कितें म्हणटा? संपूर्ण मतदारसंघात, संपूर्ण 20 मतदारसंघ. सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सद्या मातशे नेगेटीव जाले BJP अशें म्हणटा. तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो BJP हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां दिसता? हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा. हे प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा. हे लोकल इलेक्शन ना.
जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनात काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात. ते कितें क्वेश्चन आनी हें न्ही ते लोक आपले घराणे मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना. लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे, लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक आमदार मेळ्ळे, मंत्री मेळ्ळे, खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हें आसा तांचें साहजिकच आसा. तांचें काही हें ना. त्यामुळे ताणें ते मांडला म्हणून काही तरी नेगेटीव असं चर्चा जाय. मागे तुम्ही म्हणटात जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारले का मोदीक म्हणून? दुखावले आता 100% सगळे कामं जाता अशी ना. आणि म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा. सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना. सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात. म्हाका खूब विचार केला बाबा हे लोकल इश्यू आनी म्हाकाय विचारला. हांवें म्हणलें की इश्यू तर म्हजे न्ही फक्त इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन मोदी हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता. एक नागरिकाची जबाबदारी आसा, मोठी जबाबदारी ही वचून सगळ्यांनी वोट करचें आनी त्या भावनेन आज सकाळ फुडें येवन आमी वोटींग केलें. म्हणजे हांव, म्हजी बायल आनी म्हजी चली. आतां आयकूय हाडटलो थोड्या वेळान. बरें आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लम दिसलें ना. थोडेशे मातशे सिनियर सिटीजन म्हणजे ते गार्डाक खबर नाशिल्लें पूण तांच्यांनी रोखडे व्हरून सिनियर सिटीजनांक प्रायोरिटी दिवन मतदान करूंक जाय. अपील फक्त करता की म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा. सगळ्यांनी जाणट्यांनी तरणाट्यांनी येवन आज गरज आसा अशा सरकाराची जो भारताचो विकास पळयता. म्हणजे आज एक अशें आसा की भारत हें म्हणजे एक मेजर पॉवर हावस जातलो. ताका लागून जो आमकां लिडर जाय तो असो आसपाक जाय जो कंप्लीट भारताचेर फोकस करून तांचे 140 कोटी पॉप्युलेशनाचेर फोकस करून तांचे लिव्हिंग कंडिशन, तांचे राहणे आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक हाजेर फोकस आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी आतां ऑलमोस्ट 5वी इकॉनॉमी जाले जगान. ती आतां 3री जावपाच्या मार्गार आसा. म्हणून खूब काम करपाची गरज आसा. असो वर्कर जाय, असो लिडर जाय जो 24/7 काम करता. येवकार तुमकां आमी वेगवेगळ्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेले आणि जाणून घेतले थंयसरले पल्स लोकांक मेळ्ळे, थंयसरले लिडर्सांक मेळ्ळे आणि कार्यकर्त्यांकूय मेळ्ळे. जाणून घेतले थंयसरले पल्स, थंयसरले सिच्युएशन. आयज आसा 7 मे पोलिंग डे. आमी आसा पोलिंग बुथा भायर आणि सकाळी फुडें लोक आपले मत मारपाक भायर सरलात आणि जशे जशे दीस फुडें वतले तशे तशे लोक आनीक भायर सरतले आणि आपले मतां मारतले. लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 77.05% वोटिंग जाल्ली. ह्या फावट हो नंबर वाडपाची शक्यता आसा. आयचे लोकसभा इलेक्शनाचे फूल कवरेज आमी तुमचे मुखार हाडटले. फूल इलेक्शन कवरेज पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचो यूट्यूब चॅनल आणि फॉलो करा ऑन इंस्टा, ट्विटर आणि फेसबुक. लॉगिन करात www.goanewshub.com. येवकार तुमकां परत एकदा. तुम्ही पळयलें सकाळच्यान कशें मतदान सुरू आसा ते वेगवेगळ्यो बायट्सूय पळयल्यो. आमचे रिपोर्टर एक्रॉस गोवा स्प्रेड जाल्ले आसा आणि ते तुमचे मुखार हाडटा. लायव्ह कवरेज आमी सध्या कनेक्ट जाता दिपेश नायक हांकां. ते सध्या आसा कुडचडे मतदारसंघान बाणसा ह्या एरियेन. दिपेश सांग थंय चल्लां कितें तें? सध्या तर हांव दिसून येता की हांगा गर्दी जाल्ली आहा. लोक मातशे बरोवन वोटिंगा आनी आमी हेची पयलीं लायव्ह येवची पयलीं आमी हेंय पळयलें की हांगा सिनियर सिटीजन्स आसा ते व्हीलचॅरार बसून हांगा येवन वोटिंग करून गेल्ले आसात. तुमकां मागीर हांव हे विज्युअल्स हांव तुमकां शेअर करतलो कित्याक ते ऑलरेडी येवन गेल्ले आसात आनी मातसो आमकां हांगा इंटरेक्शन बाकीचे कडेन तुमी असले कारणान म्हाका हांगा पावनासले. सो हांगा आनी एक इश्यू घडलो की हांगा जे व्हीव्हीपॅट मशीन आहा तेजो बारीकसो कितें
ते टेक्निकल इश्यू जालो आनी तो ऑलरेडी आतां सॉर्ट जाल्लो आसा. तेंच्यांनी ऑलरेडी तो इश्यू सॉर्ट केल्लो आसा. आनी सद्या पळय हांगा पळयात, हांगा सद्या वोटर्स मातशी चड आसा. बाकीचे कडेन आमी भोंवलेले पळयल्लें की थंय मातशी तितली वोटर्स नासलेले. सो फाटल्या फावटी कुडचडे मतदारसंघाचे आमी फाटल्या लोकसभेचे निवडणुकीन पळयत जाल्यार थंय भाजपाक चड मतां पडिल्ली 11,367, 11,376 मतां पडली. काँग्रेसीक 7,948 मतां पडिल्ली. तुका कोण मेळे उमेदवार बी लिडर बी दिसले भोंवता काय लोक घराच कडेन आसा अजून म्हणसर उमेदवार लिडर म्हणल्यार सद्या आमकां काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडंट अमित पाटकर हांगा सद्या भोंवतणी दिश्टी पडले. कारण ही तेंचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेंच्यांनी ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीसान लास्ट टर्मान तेंच्यांनी असेंब्ली इलेक्शनात ते कॉन्टेस्ट केल्ले. ते सद्या भोंवत आसात. सो तुका कितें दिसता सकाळ जशी आसा लोक गर्दी आसा पूण जशें जशें वत येतले तशें लोकांची संख्या कमी जावपाची शक्यताय आसा? लोकांची सद्या हांगा तर हांगा दिसून येता की लोकांची सद्या लोक सद्या येयल्यात, वोटींग करपाक येयल्यात. तर दिसता की अरावंड 70 to 80% हांगा वोटींग जातलें. त्या लास्ट टायम बीन अरावंड 80% हांगा वोटींग जाल्लें. 80% म्हणजे बरें वोटींग अशें धरचें पडटलें, खास करून जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शन आसा तेन्ना. तूं कोणाक मेळपाक मेळटा जाल्यार पळय आनी आमचे मुखार हाड. आमी सद्या ब्रेक घेता पूण सकाळच्यान तुवें कितें कितें पळयलें तें सांग. हे रॅप अप सकाळ कशी जाली, तुवें मत मारलें जाल्यार मातशें बोट दाखय आमकां आनी दाखय मत. सद्या हांव सकाळीं ऑलरेडी हांव वोटींग करून येयल्लो आसा. हांवें म्हाजें मत ऑलरेडी घातलेलें आसा. तर हांव मागता की सद्या जे कोणी आसा तेंच्यांनी मातशी येवन मातशी मतदान करचें. कारण तुमच्या एक वोटाचेर तुमचो एक वोट आहा तो सद्या इम्पॉर्टंट आसा. ओके, सारकें. एक वोट इम्पॉर्टंट आसा. लोकांनी भायर सरचें, सुटयो बिटयो मागे करच्यो. मतदान केल्या उपरांत सुशेगाद टायम आसा. मतदान करपाक चडांत चड हाफ एन वर 1 वर लागतलें. कारण गोंयान आमी पळयता चड मोठ्यो लायनी नासता आनी इलेक्शन ऑफिशियल्स आपले चोख काम करता. कारण ते बारीक पळयलें की थंय गेल्या उपरांत चड लोकांक चड वेळ दवरिना. सगळी सिस्टम इज इन प्लेस. भायर सरचे आमी दिपेशा कडेन. दिपेश, तूं आमकां खंय खंय व्हरतलो तो सांग. सद्या आयज आमी कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतले, केपी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतले आनी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतले. आनी थंयची जे वोटर्स आसा तेंची कोणी उलोवपाक मेळटा ते तेंची मत कितें आहा तें सांगतले. मत म्हणल्यार तेंच्यांनी कोणाक मत दिलें तें सांगपाना, पूण ते तेंची मनांतली कितें आसा तें तेंची मनांतली मत आहा तें आमी तुमचे मुखार हाडटले. गजाली मारप तांचे कडेन पूण विचारप ना कोणाक मत मारले ते. कारण आमचो तो सिक्रेट आनी अधिकार. ओके, देव बरें करूं. परत मेळटले. हे आशिल्ले दिपेश नायक. ते सद्या कुडचडे मतदारसंघातल्या बाणसा एरियेंतल्यान आमचे कडेन कनेक्ट जाल्ले आसा. ते म्हणटा की हांगा सद्या गर्दी जशी ते दाखयता, मातशे विज्युअल्स फाटले दाखय. गर्दी चल्ल्या ते लोकूय दाखय मातशे, सो दॅट आमकांय बी कळटलें, लोकांकूय पळोवपाक मेळटलें. माटो बिटो घातला, सो जरी दनपार जाली तरी तुमी चला. थंय सावळी आसा. लिंबू पाणीचे विचारपाक विसरलो, पूण आतां सद्या इलेक्शनाक लिंबू पाणी दिता म्हणून आयकलां. हेवटेन दिता काय खबर ना. सो लोकांक हांगा लायनी आसा आनी हय मतदान सुरळीत चल्लां. हे सद्याची विज्युअल्स हांगा सद्या पळय ही तुमी लायन पळोवपाक शकता हांगा. ओके, लायन पळयली. कोण उलोवंक मेळटा जाल्यार पळय, उलय तांचे कडेन. कसो आसा विचार. च्या बी घेतली काय विचार. च्या बीन घेतली तुमी? तुमी खंयसान, खंयचे? बाणसाय रावता तुमी? लागींच. कशें तुमकां सद्या तुमचे मुद्दे कितें आसले? तुमी कितें पळोवन आयज मतदान करतले? डेव्हलपमेंट. फक्त डेव्हलपमेंट. हय. आनी कितें आसा कितें जावचें अशें? ना, फक्त डेव्हलपमेंट जाल्यार पुरो. डेव्हलपमेंट जाता. किती डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तुमच्या? ओवरऑल हय. आमकां फ्री बी तशें कांय नाका, फक्त डेव्हलपमेंटूच जाय. तुमी सद्या आमकां आतां तुमी इंटरेक्शन केलें तुमच्या वांगडा. तुमी नांव सांगपाक विसरले. भास्कर वस्त. हय, वस्त बाबा इतलें सांगा. दिपेश, वस्त बाबा तांकां विचारा की अरेंजमेंट कशें दिसलो. माटो बिटो आसा, त्रास जाता काय ना लोकांक? आमची अरेंजमेंट सद्या कशी दिसली तुमकां? लोकांक त्रास जालो? ना, स्मूथ हांगसर न्ही, बरें आहा. स्मूथ आसा. हय, फॅसिलिटी बरी आहा. फॅसिलिटी बरी आहा.
उदक लिंबू पाणी बी अरेंज केला म्हणून आयकला ते आम्ही आयकल्ले की हांगा उदक लिंबू पाणी अरेंज केल्ले म्हणून तुमकां तशें कितें ना अजून काय पळयलें ना अजून काय पळयलें लायनी आनी ते म्हणटा की तेंच्यांनी अजून काय पळयलें ना म्हणून ओके देव बरें करूं वचपाक ऑल द बेस्ट आणि मे द बेस्ट कॅन्डिडेट विन सो दिपेश तुका परत आमी तुजे कडेन कनेक्ट जातले सो पळयत रावात गोवा न्यूज हब आमी पुराय दीसभर गोंयभरच्यान तुमकां हांगा पळयता व्हीलचेअर दिश्टी पडटा कारण इलेक्शन कमिशनान व्हीलचेअराची अरेंजमेंट केल्ली आसा जे सिनियर सिटीजन येता हांगा व्हीलचेअर दिश्टी पडले आसा आनी हांगा तेंच्यांनी जे प्रमाणे हांवें सांगलेलें पळय आमची हांगा सद्या एक सिनियर सिटीजन बसोन आहा ती ऑलरेडी तेंच्यांनी वोट कास्ट केल्लो आसा आनी विचार त्रास जाले कितें जाले अनुभव कसो आशिल्लो विचार बाय नांव कितें तुमचें खुशीसा माशेरांनी आनी कितें त्रास जाले तुमकां आतां वोटींग करपा येयल्ले ना ना कशें दिसलें तुमकां वोटींग करून आसा बरें दिसलें ओके देव बरें करूं दिपेश तुजे कडेन परत कनेक्ट करतले पळयत रावात गोवा न्यूज दीस आणि आज हांव सगळ्या म्हणजे मोगाळ गोंयच्या भावना भयणींक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी येवन आमच्या भारतीय जनता पार्टीक मत दिवचें म्हणून तांचे मोलादीक मत दिवचें म्हणून आनी भारताचे आनी गोंयच्या विकासा खातीर तांणी व्हड प्रमाणांत तांणी मत दिवचें आनी तुमकां खबर आसा माननीय मोदीजीचे विकसीत भारताचे तांचे विजन 2047 आनी आत्मनिर्भर भारत आनी आमचे गोंयचे स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न साकार करपा खातीर सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी सामकें मत दिवचें ह्या वेळेतून जो काही मतदारांमध्ये उत्साह पळयलो काही उत्साह हेजे खातीर आसा ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत एक लोकांमध्ये मतदारांमध्ये उत्साह आसा आणि म्हणूनच म्हटलं की यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची दर टर्मापेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता या डेफिनेटली आम्ही अबाव 70 लागीं जातले अबाव 65 सो अंदाज आहे भाऊ अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचे टर्नआउट जावंक ना 8:30 जालेली आसा अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचेर थोडे येवन गेला आता जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हळ्यार आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ओड जाता लोकांक 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून येतले आतां जेन्ना मातशें 8 8:30 जाली की लोकांची लायन लागता जशें तुमी भितर गेल्यार तुमचे कितें आयडी कार्ड तुमी विसरले तशें विसरना आयडी कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज आयडी कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ परंतु आता दितले तुम्ही या दिवूंकच जाय जशें रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक ना ओके भाऊ तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर यावरचे वाडटले कित्याक तुमी सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्दां कितें खंयचे एरियान आनी कशें कितें तुमी म्हणटा संपूर्ण मतदारसंघात संपूर्ण 20 मतदारसंघ सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सद्या मातशे नेगेटीव जाले बीजेपी अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो बीजेपी हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी कशें दिसता कितें हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा एक प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आहा हे लोकल इलेक्शन ना जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनाक काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक आपले घराणे मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक जो आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हे ताचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें कांय हें ना त्यामुळे ताणें ते मांडला म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा असं मागीर तुमी म्हणटात जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारतले काय मोदीक म्हणून दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशीं ना आनी म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशीं ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात म्हाका खूब विचार केला बाबा हे लोकल इश्यू आसा म्हाकाय विचारला हांव म्हणलें की इश्यू जर म्हजे न्ही तो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन मोदी हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता एक नागरिकाची जबाबदारी आसा मोठी जबाबदारी ही वचून सगळ्यांनी वोट करचें आनी त्या भावनेन आज सकाळ फुडें येवन आमी वोटींग केलें म्हणजे हांव म्हजी बायल आनी म्हजी चली आतां आयकूय हाडटलो थोड्या वेळान
बऱ्यो आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम दिसले ना. थोडेशे मातशे सिनियर सिटीजन जाचे म्हणजे ते गार्डाक खबर नाशिल्ले, पूण तांच्यांनी रोखडे व्हरून सिनियर सिटीजनांक प्रायोरिटी दिवन मतदान करूंक जाय. अपील फक्त करता की म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा, सगळ्यांनी जाणट्यांनी तरणाटे ती येवन आज गरज आसा अशा सरकाराची जो भारताचो विकास पळयता. म्हणजे आज एक अशें आसा की भारत हें म्हणजे एक मेजर पॉवर हावस जातलें. ताका लागून जो आमकां लिडर जाय तो असो आसपाक जाय जो कंप्लीट भारताचेर फोकस करून तांचे 140 कोटी पॉप्युलेशनाचेर फोकस करून तांचे लिव्हिंग कंडिशन, तांचे राहणे आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक हाजेर फोकस आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी आतां ऑलमोस्ट 5वी. संदेश, आता तूं चिंबेल विलेज पंचायत सरपंच, सकाळच्यान तुवें पळयलें आसतलें लोक भायर सरपाची गरज आसा. असो वर्कर जाय, असो लिडर जाय जो 24/7 काम करता. संदेश, आता तूं चिंबेल विलेज पंचायत सरपंच, सकाळच्यान तुवें पळयलें आसतलें लोक भायर सरता. हय, आतां हांव सकाळीसून हांगा असलो हांगा, पण लोकांचो खऱ्यांनी प्रतिसाद बरो आसा आनी लोक कळटा, लोकांच्या फेसार कळटा की हेज्या फुडें वोटींग बरी जातली कशें दिसता म्हाका. सकाळच्यान सरल्या भायर? भायर सरलेले आसा. आमी सकाळी 7 सुमार येवन रावल्लो, लोकांचो मुवमेंट पळयता त्या प्रमाणे लोक चालूच आसा. आनी दोनूय बुथाचेर हांव गेल्लो, 5 आनी 6 गेल्लो. थंय लोक तुवें मारलें मत? हय, हांवें फर्स्ट मत मारलें. सकाळ फुडें उठून मत मारलें. लोक कितें म्हणटा तुका? येतना वतना तूं पळयता कितें म्हणटा? हय, लास्ट टायम म्हाज्या हितून 77% जाल्ली, पूण म्हाका दिसता की हेज्याक वयर पर्संटेज जावपाक जाय दिसता. म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी विलेज पंचायत आमची काडी जाल्यार आमची हेका बरो रिस्पॉन्स आसा आनी बरी वोटींग जातली हेका दिसता. एसेंब्ली इलेक्शनाक चड पर्संटेज वोटींग जाता, ह्या लोकसभान जाता तेज्याकून चड जाता. कित्याक म्हणजे थंयसर चड कंटेस्ट करता पार्टी आसता आनी लोकांक दिसता की हो आमचो आमदार जातलो जिखल्यार आनी आमचे कामां करतालो. पण लोकसभाचे जे MP जाता तेंच्या वांगडा तें कनेक्शन आसना. सो कितें तरी पंचायतीन इनिशिएटीव घेवंक जाय की आपले एक मत कितलें इम्पॉर्टंट हे लोकांक ते सगळ्यांक सांगूंक जाय. ते पंचायत इलेक्शन आसूं, एसेंब्ली इलेक्शन आसूं, लोकसभा आसूं. सो असले कितें इनिशिएटीव फुडार कितें घेवपाचे बीन आयडिया? पळय, आयज तूं जाणा आसता सारकें तुजें, कित्याक लोकसभेच्या इलेक्शनाक लोक भायर सरनासलो, पूण हे जे आमी इलेक्शन पळयलें पळय आतां खऱ्यान तुका सांगता की आतां आमी पळयताले खऱ्यान लोकांचो इतको रिस्पॉन्स आसा. जो पंचायतीक लोक भायर सरता तशें एसेंब्लीक लोक भायर सरता, आयज लोकसभेकूय लोक आयज भायर सरता. खऱ्यांनी दिसता लोकांच्या आंगान कळटा की वोट हो आपलो. आनी आयज प्रचारूय बरो जाल्लो आसा, सगळ्या पार्टीन आमच्या पार्टीन लोकांक प्रचार बरो जालो, लोकांक आयज कळटा आनी आयज सोशल मिडियाचेर सगळे आयज सगळें सगळें जाता. म्हणजे ते लोक खऱ्यांनी भायर सरला ही आमी जिखता की जाता तितके म्हाज्या वॉर्डाचेर नाल्यार म्हाज्या दुसऱ्या फूल पंचायतीक आमी म्हणजे पंच मेंबराक लोकांक सांगलेलें की इतकें बरें काम जावपाक आनी लोकांक भायर काडचें म्हणून आमी लोकांक सांगलेलें आसा. लोकांचें डिसिजन, लोकांक कोणाक बरें मारपाक जाय लोकांचें डिसिजन. हे असले चिंबेल विलेज पंचायतीचे सरपंच संदेश शिरोडकर. हे म्हणटा की सकाळी 7च्यान हांव भायर रावला, हांवें पयलीं मत मारलें आनी हांव ते पळयता की सकाळच्यान लोक भायर सरल्या. गेल्या फावट 77.05% वोटींग जालें, ह्या फावट तेज्याकून चड मत जावपाचे पर्संटेज वोटर्स भायर येतले आनी मत मारतले. तुमी पळयतात GNH. अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा आयज पोलिंग डे, कितें मुद्दे असले ह्या लोकसभा इलेक्शनीक? ह्या जे गोंयभर एक मेजर इश्यू आसलो. एवरी टायम आमी पळयता की इन्फ्लेशन, म्हारगाई इश्यू आसतालो. बट ह्या फावटी आमी पळयलें की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू आशिल्लो. स्पेशली जे आमचे यूथ आनी जे आमचे सिनियर सिटीजन जे वाजेल्ले आसा की आमच्या चेड्यांक नाल्यार फॅमिलींक तेंचे पिडींग तेंच्यांनी पळयलें कशें अनएम्प्लॉयमेंट. आनी आतां हेंच्यांनी पळयलें की भुरग्यांनी की अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू आशिल्लो. कित्याक लोकल बिजनेसीस जे आसा, जावं टॅक्सीकारांचे जाल्यार आमी टुरिजम नाल्यार मायनींग ते बंद जालेल्याक अनएम्प्लॉयमेंट प्रायवेट सेक्टरान ना जाल्यार गव्हर्मेंट सेक्टरान खूब कमी. आमी गोंय राज्य 9.7% आहा आनी 3 टायम्स मोर आसा नॅशनल एवरेजाकून आनी सेकंड आसा ऑन एवरेजाचेर. आनी अंदमान स्टेट युनियन टेरिटरी धरल्या सोडून दिलें जाल्यार स्टेट गोंय फर्स्ट आहा. सो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू आशिल्लो. आनी बाकीचे इश्यूज जे नॉर्मल आसा जे आमचे स्टेटीक लागता ते मादय जावं ना जाल्यार आमचे सावथाक कोल इश्यू जावं, मागीर रोसियाचे जावं, मागीर हांगासर ST बेल्टान तुका ST रिजर्वेशनाचे तो इश्यू जावं. बट मेन इश्यू आसलो तो लोकांचो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू मेन आशिल्लो. तूं चिंबला रावता, चिंबेल ह्या गांवांत इफ MP निवडून आयलो तो खंयचो असले मेजर प्रॉब्लम ते जावपाक जाय म्हणून तुमी MP विचारता? जावपाक जाय म्हणजे चिंबलाक जे
ग्रहण लागलेले आहा जे आमचे इंदिरानगर स्लम आहा ते खंय ना खंय ते सारके करपाक जाय. एक तर ते इलिगॅलिटी बंद करपाक जाय. कित्याक सगळ्यांची जाला ही वोट बँक जालेल्याक ते दुसरो जो दुसरो चिमला स्कॅटर्ड जाल्ले गांव आसा ते मूळ जो गांव आसा म्हणजे ट्रायबल बेल्ट तो खंय ना खंय फाटी उरता, खंय ना पिड्ड्यार येता. सो हे स्लम आहा ते इलिगॅलिटीज आहा ते कितें ते बंद करपाक जाय. लिगल घरां आहा ती तांकां सारकें करून नाल्यार रिलोकेट करून तशें कितें तरी करपाक जाय. मेजर मुद्दो आसा आमी आतांसून तेच करता. मात मेजर मुद्दो कोणूय MP येता तेजे फुड्यान हें म्हणपाचो आहा की इस्लाम आहा इंदिरानगरची चिमलांतली तरी काडून उडोवपाक जाय. ओके. थर्ड क्वेश्चन म्हणजे लास्ट टायम लोकसभा इलेक्शन 2019 77.05% वोटींग जाल्ली. ह्या फावट कितले टर्न जाता? ह्या फावट चड जातलो कित्याक ह्या फावट युवा वोटर्स जो आसा तो खूब विजिलंट जाल्लो आसा. आनी आतां तुमी दोन वर्सां पयलीं की सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स चड जाल्लो आसा. इंस्टाग्राम हे बी तो तुका घरा करून वचपाची सांगपाची गरज ना. जशें की तुमी पयलें आसतलें की टेबलार आतां कोण बसना, भितरूय चड कोण बसना. अशें की थोडे म्हणटा की पन्ना प्रमुख नाल्यार कितें हें तें तशें आतां कॉन्सेप्ट ना. आतां चेंज जालें इवॉल्व. ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आतां खंय तरी सोशल मिडियाक लागून डिफरंट एंगल घेतलेले आसा. सो वोट एंड टर्न म्हाका दिसता तरी 80 to 85% जावपाची शक्यता आसा. कित्याक नेवो वोटर खूब जॉयन जाल्लो आसा आनी इन्फ्लुएन्स जाता तो. ताका घरा वचपाची गरज ना. जे ते सोशल मिडिया कितें चलता आनी कितें ते दीस तुका घरा बसून कळटा. इवन पोलिंग डे 5 तारीख सोंपता, 5 ते 7 तारीख दोन दीस बफर टायम तेन्नासून तुका कळटा कितें चल्लां तें. आनी अनऑफिशियली तुजो प्रचार चालूच आसता. सो लोकांक यूथ आहा तोच मागीर तो इन्फ्लुएन्स तुज्या फॅमिलीक करता अशें आमी तर चिंतला. आनीक प्रश्न म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक चडशे वोटर्स टर्नआउट जाता कित्याक थंयसर ऑप्शन्स चड आसता, कॅन्डिडेट चड आसता म्हणून दिसता तुका? ना कॅन्डिडेट न्हू ते मातशें हें कितें आसता हांगा सुद्दां पळयत जाल्यार तुमी दोनूय कॉन्स्टिट्युशन 8 कॅन्डिडेट आसा. असेंब्लीन आमचे हे कॉन्स्टिट्युशन 5 आसले कॅन्डिडेट. सो ते कॅन्डिडेटाचेर डिपेंड नासता. ते आसता इलेक्शनाचेर. म्हणजे ते समजता की हें देशाचें इलेक्शन. सो आमकां कितें हितून फायदो जातलो, आमच्या गांवाक कितें फायदो जातलो. सो ते को रिलेट करिना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असेंब्ली ते म्हणटा आपल्याक आमचो MLA येयलो जाल्यार आपले करतलो. वो MP येवन 20 कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे केन्ना करतलो जशें की दुसरे MP येयल्याच्या पयलीं केला. सो ते तेंच्या मनान आसा की इतले वर्सां MPन काय करून आतां वोट मारून आमकां कितें जातलें म्हणून तो फियर एका लोकांच्या मदीं आहा. चड करून तो आमी तरी सक्सेसफूल जाला फियर भायर काडपाचो. लोकांक सद्या तरी आमी टर्न आउट बरो आसा. लोकांक एज्युकेट करपाची गरज आहा. एक मत कितलें इम्पॉर्टंट, भायर सरा, मत मारा, हे एज्युकेट करपाची गरज. आमी एज्युकेट करपाची गरज. आनी फक्त हे ऑथॉरिटीचेच काम न्ही, इलेक्शन कमिशनाचेच काम न्हू, म्हणजे रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर तेंचेच काम न्हू, आमचेंय काम. आनी ते आमी करता. स्पेशली जे यूथ कॉलेजीन आसता या तेंचें ते काम. तेंच्यांनी तरेतरेचे इव्हेंट्स करपाक जाय, एक्झिबिशन्स करपाक जाय. आनी तुमी पयलें आसतलें की ह्या फावटी खुबशे बूथ जे आसा ते युनीक हितून हे जाल्ले. थोड्यांनी इको फ्रेंडली केला, थोड्यांनी पोलिंग बूथ आसा. अशें अशें जावंक जाता की वाड्यारूय ते डेकोरेशन जावपाक जाय. वाड्यार जावपाक जाय की ताचो इम्पॉर्टन्स करपाक. जशें जागराक जाता नाजाल्यार जात्रेक जाता नाल्यार पालकेक बी तशें फेस्टिवल जाता तसो हो फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. प्रत्येक वॉर्ड मेंबर, पंचायत वॉर्ड मेंबरान सुद्दां इनिशिएटीव घेवन एक मत कितलें इम्पॉर्टंट, तुमी भायर सरा मत मारा हें सांगूंक जाय. काय हें सांगूंक जाय कित्याक तेच मतांनी ते जिखून येता. आनी हेच मत तेंच्यांनी प्रत्येक इलेक्शनाक तेंच्यांनी तो मेसेज फुडें पावपाक जाय. तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी थंयसरूच सोंपना. फॉर एक्झाम्पल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, सरपंच, पंच आहा ते अपार्ट फ्रॉम पार्टी लायन्स, पार्टी आपल्याच वोटरांक भायर काडप न्हू, सगळ्या वोटरांक भायर काडपाक जाय. आनी कोणाकूय तो मागीर वोट मारूं तशें तेंची ड्युटीज आसा. ही तेंची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी एज अ सिटीजन तेंची ती थंय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. थँक्यू. आम्ही सकाळच्यान तुमचे मुखार कव्हरेज घेऊन आसा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मतदान कशें चल्लां तें. आनी आमी सध्या आसा सांताक्रूज मतदारसंघान आनी हांगा आमी मेळ्ळे अमित पालेकार हांकां. आम आदमी पक्षाचे मुखेली सध्या इंडिया अलायन्साची धुरा 2 अमिताचेर आसा. एक अमित पाटकार आनी एक अमित पालेकार. भितरलो एक अमित आमकां मेळिल्लो आसा. कशें चल्लां मतदान? पयलीं म्हणजे तुवें मतदान केलें काय ना तें दाखया. मतदान करपाक आतां वतलो थोड्या वेळान. आमच्या मेर्शे, सांताक्रूज आनी कालापुरा म्हणजे तिनूय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी धरले जाल्यार लायनी लागल्या. सांताक्रुजान मातशें कमी आसा पूण शिमला आनी मेर्शे जे आमचे पर्टिक्युलर बूथ आसा ह्या जाग्यार आमी कंप्लिटली मोबिलायजेशन केलां. थंय लायनी लागले व्हडले म्हणून मातसो म्हणल्यार वचून घेवन थोड्या वेळान वचून करून येयला. 2दा गेलो पळयत जाल्यार एक वरभराची लायन आसा. सो
थंयचो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जो उत्साह आमी निर्माण केल्लो आसा तातल्यान तो दिसून येता. कारण जेन्ना तूं वता एक रावंड मारून की आतां वोट करूंक वतलो तेन्ना जे लोक हात दाखयता एक मनशाचो जो रिस्पॉन्स आसता ताजे वयल्यान कळटा की कशे तरेन रिस्पॉन्स येता तो. तो लायनी पळयतकर थंय इंडिया एअरलायन्सचे दिसता काय थंय कमळशे दिसता? सांताक्रूज इज इंडिया एअरलायन्स 100%. सांताक्रूज इज इंडिया, 100%. नो डाऊट अबाउट इट. आमी जे काम केलां ताची चीज जातली. सांताक्रूज आमी सांतांद्रे सकाळी गेल्लो. सांतांद्रे ऑल्सो इज व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह. तशेंच कुमारजुआ ऑल्सो द वे थिंग्स आर की आमकां दिसूंक लागला की कुमारजुआन जे चल्लां ते पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. पणजे सायलंटली काम करता कारण सकाळी आमी थोड्या पणजे गेल्ले. पणजे वोटर इज नॉट टॉकिंग बट आय डोंट नो व्हॉट्स इन द माइंड. ह्या आतां सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं उलयता पळय त्यो भाजपाच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज. एक म्हणजे कुंभारजुआ भाजपा कडेन आसा, सांताक्रूज भाजपा कडेन आसा, पणजे भाजपा कडेन आसा आनी तुका दिसता की थंयच्या आमदारांक सोडून न आयकता लोक इंडियन एअरलायन्साक मतां घालतले? भारतीय जनता पार्टीचे बुथूय ना हांगा. भोवानी पळय मातसो म्हणजे जो आज आमदार भारतीय जनता पार्टी बरोबर आहा ताका बूथ करपाक जालें ना हाजेंतल्यान तुका कळटा की कितें घडलां तें. हांगा जे आसा ते बूथ चडशे काँग्रेसचे आसा. आमी हांगा भोंवले आतां सगळे कडेन तांचे मनीसूय दिसना खंय ना तांचे हे घेवन दिसता. कारण आज दीस इज वॉट इट इज. आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग. तुमीच रावंड मारून पळया की तांचे बुथाचे एजंट आसा काय नाका म्हणून तुमी कालापुरा तरी पर्टिक्युलरली. आमचो रिपोर्टर भोंवता हनुमंत नगलूर सकाळच्यान. इज एक्चुअली बीन देयर इन द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुम्ही ज्या तरेन रिपोर्टिंग करता इट इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. आणि आय होप दीस गोज ऑन अँड कंटिन्यूज एज अ व्हॉइस ऑफ गोवा. काल तुमची 6th एनिव्हर्सरी जाल्या आमी तुमकां विशूय दिल्ली. पण आज जी तुमची रिपोर्टिंग पळयत जाल्यार यू आर इन द लीग ऑफ द चॅनल्स विच आर नॅशनली द वे दे आर रिपोर्टिंग. सो आय थिंक आज म्हणजे आय एम सीइंग सिन्स मॉर्निंग हांवें तुमचे लायव्ह टेलिकास्ट पळयला वॉट एव्हर दॅट हॅज बीन डन. ऑल द बेस्ट टू यू. ऑल द बेस्ट टू अस ऑल्सो. I think when I am talking to you, Goa's only transgender, I think, who votes, she is here. I think she can join us. Voting ho gaya? There she is. I think you should talk to her more. because Madhu Gupta comes to voting. Okay. Madhu ji, आपने वोट किया. You are the first transgender to vote ever in Goa officially. पिछले इलेक्शन में आपने वोट किया था. इस बार आपने वोट किया. आपका क्या अनुभव था? अनुभव बहुत अच्छा था और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सरकार को कि आज हमारे ट्रांसजेंडर को एक ये वोटिंग ना एक हमारे राष्ट्रीय पर्व है जिसे हमें सभी मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए. जैसे कि हम होली, दिवाली, दशहरा जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय वोटिंग है जो हमें सब मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वोटिंग करना बहुत जरूरी है. और हम वोटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे देश के भविष्य के लिए करते हैं और इसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. पहले मतदान बाद में जलपान. जय हिंद, जय भारत. जलपान भी वहाँ पे शायद जो जलपान की भी सुविधाएं रखी है. वहाँ पे नींबू पानी दिया जा रहा है. बार बार हम लोग याद कर रहे हैं लोगों को. उन्होंने आज इस बार तो उन्होंने जल भी रखा है पीने के लिए, पानी भी रखा है और बहुत अच्छा लगा कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है. बहुत अच्छी रीति से इलेक्शन वोटिंग पड़ रहा है और प्यास लग रही है तो पानी के लिए भी व्यवस्था किया गया है. हर चीज का निगरानी में व्यवस्था किया गया है. आपको कितना देर तक वेट करना पड़ा क्यू में? मुझे बिल्कुल वेट करना नहीं पड़ा. मैं बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे से गई और डायरेक्ट मैं वोट करके बाहर निकली. ओके, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आप अभित जी वहाँ पे है तो थोड़ा उनकी तरफ कॅमेरा कीजिए. ओके, थँक यू. अमित, लास्ट सध्या परत मेळटले तुका आम्ही फाट सोडची ना तुझी सान म्हणसर. सो सध्या पळयत जाल्यार वोटिंग पर्सेंटेज कितली जातली अशी दिसता नॉर्थ गोवान? फाटल्या फावटी 77% जाल्ली. म्हाका दिसता इट विल कम क्लोज टू 70-75%. पण वोटरां मदीं तसो खंय तरी जो उत्साह आसूंक जाय आशिल्लो तो खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका तितलो दिसूना. बट आय थिंक पीपल आर कमिंग आउट विथ वेंजन्स. राग घेवन भायर सरल्या तो अशें दिसूंक लागला म्हाका खंय तरी. आनी तो राग न्ही मे बी तोंडार दिसना आसत पण मनान खंय तरी तो राग आसा आनी तो राग करंट सरकारा विरुद्ध आसा हें आमकां तरी दिसता. कारण म्हणजे लोकां कडेन उलयता आसतना आमी एज इंडिया अलायन्स पार्टनर्स आज आमी इलेक्शनाचे पार्टी आसा. सो तसो पळोवपाक गेल्यार म्हणजे सातांक उठून म्हाका जे काम आमी नॉर्मली करताले ते करपाचें पडनाशिल्लें म्हणून आमी एक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय भोंवले. तालिगांवांनीय आमी भोंवले. सो
आज अशी परिस्थिती आसा की म्हाका तरी दिसता की लोक दनपार मेरेन म्हणजे अबाउट बाय द टाइम वोटिंग क्लोजेस गोवा इज गोइंग टू वोट नियरली अबाउट 70-75%. सो चड मतां ही इंडिया अलायन्साक फायदो का चड मतदान ही इंडिया अलायन्साक फायदो का चड मतदान हे भाजपाक फायदो? तूं मते देवाकय विचार म्हणजे प्रॉबेबली भारतीय जनता पार्टीन लोक ते आज चड आसा जे देवा कडेन उलयता तांकां सांग देवाकय विचार म्हणून आनी तांकां सांग एस्ट्रोलॉजराकय विचार म्हणून. ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट प्रेडिक्ट करप इज नॉट इजी. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी अँड इट इज नॉट गोइंग टू बी इन एनीबडीज हँड. देवाच्या मनान कितें आसा तें तुमकां प्रॉबेबली दिगंबर कामत सांगूंक शकतलो कारण तो उलयता. आमी फक्त मागणी करता देवा कडेन आशिर्वाद मागता. आमी मागला की देश बदलपाक जाय आनी देश जर करप्शन बंद जावपाक जाय अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावपाक जाय जाल्यार तुमी खंय वोट करपाचें तें आमी लोकांक सांगलां. आय कॅनॉट से इट बिकॉज इट अमाउंट्स टू कोड वायलेशन. पण लोकांक खंय तर तें मनान गेलां कारण आज सकाळी जो लोक भायर सरता सकाळचो तो घरा आपल्या किचनातून राशनाचे डबे चॅक करूनच भायर सरता. कारण आज ताणें आज तेला वयली MRP पळोवन भायर सरल्या. आज ते साखर कशी जाल्या, तूर दाळ कशी जाल्या, उडीद दाळ कशी जाल्या, भाजीची परिस्थिती कितें जाल्या हे बेसिक सगळे पळोवनच आज सकाळच्यान लोक भायर सरता. सो ते भायर सरता आसतना एक मनान एक विचार करूनच भायर सरल्या आनी तो विचार म्हाका दिसता आतां तूं आयच्या दिसा भितर बदलूंक शकना पूण विचार लोकांनी केला कारण प्रत्येक मतदारान राग दिसून येता. सो लास्ट क्वेश्चन जो तुका रिलेटेड भंडारी कम्युनिटी कोणा वटेन मतदान करतली? पळय आमी आवाहन केल्ले भंडारी कम्युनिटीक की आपली लाचारी सोडून आपली जी आज आमकां दावणीक बांदल्या एक पर्टिक्युलर पक्षान तांकां सोडून मनांतल्यान काळजांतल्यान विचार करून मत करा. आज आमी ते परतय सांगता की हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की तुमकां जाय ताका मत करा म्हणून पूण एकदां तरी मनांतल्यान विचार करून मत करा कारण फुडार तुमचो आसा. आज OBC समाजातले आमच्या भंडारी समाजातले सवा लाख बेकार जे भुरगे आसा तांच्या फ्युचराचो विचार करून प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक तांकां पयशे दिवन जॉबाक घेवचे पडटा? कित्याक ज्या PWDन तांणी जॉबा एप्लाय केल्ली मॅक्सिमम वर फ्रॉम OBC कम्युनिटी तांकां जेन्ना तांचेर अन्याय जाता आनी तांचेर अन्याय करपी मनशाक एक विशिश्ट पार्टी परत आपल्या काबेन घेता तातल्यानूच एक क्लियर मेसेज वता की सत्तेन रावपा खातीर कोण कितें करपाक शकता ते आनी सत्तेन रावपा खातीर कसो समाजाचो वापरूय करपाक शकता. सो म्हाका दिसता भंडारी समाज लिडर आय ओनली सेड दॅट वोट वायजली. तुम्ही काळजान मनांतल्यान विचार करून वोट करा आनी ते करतले अशें दिसता. लेट्स सी अल्टिमेटली प्रत्येकाचो मन आसता, प्रत्येकाचो विचार आसता, प्रत्येकाचो अधिकार आसता मत आपल्याक जाय थंय जाय ताका मारचें. तो अधिकार तांकां संविधानान दिला. तो अधिकार तांणी रायटफुली वापर करचो ही आमची देवा कडेन इच्छा आसा. ओके, देव बरें करूं. परत मेळटले तुमकां. सो थंय आसा हनुमंत लायव्हाचेर यो. देव बरें करूं. अरे ओके, फॉर्मर MLA सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी विक्टर बाब एकठांय जाल्या एक नवें पर्व हाडपाक कालापुरा. सो विक्टर बाब इज विथ इंडिया अलायन्स. येस. कितें चल्लां कितें वारें खंयच्या वटेन? कोण येता कोण पडटा? कोण येता कोण पडटा? वारे खंयचे सायडीक? वारे आता आनी कांय ना. गोंयान फूल काँग्रेस आनी आदींसान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची उलय जाल्यार आमची रायट फ्रॉम आफ्टर स्टेट फूड इट इज काँग्रेस. बिफोर तेज्या पयलीं MG बा कितें करताले पूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रायट फ्रॉम द स्टेट फूड टील टुडे इट इज काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमकां हेंच ना. एंड काँग्रेस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स सो वी आर बेटर दॅन वॉट वी आर. सो वोटिंग पळयत जाल्यार लायनी आसा, लायनी ना. कितें एक्सपिरियन्स? लोक भायर सरल्या आनी जाणटे लोक भायर सरल्या, भुरगे भायर सरल्या. कितें चल्लां सध्या? आमचो लोक जाणटो आहा तो सांजचो येता आफ्टर फूड सुशेगाद जेवण घेवन येता. आतां आहा त्यो बायलो घरा कडेन रांदता आनी आतां भुरगे यूथ आहा ते आतां भायर सरून वोट मारूंक कॉमेस जाल्या. तो ट्रेंड पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमची काँग्रेस आदली आहा आनी आतां आहा ती सेम काँग्रेस आहा आनी आमकां तो वेव कहो जालोलो आहा ती काँग्रेस आमकां गोंयांत जाय. इंडिया एलायन्स आमकां जाय आनी त्या इंडिया एलायन्साचे आमी सगळे आतां एकठांय जावन वावुरता. लायक अमित इज विथ अस, वी आर विथ देम. सो इट इज टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर. ओके, आणि रुडॉल्फा बद्दल सांग. रुडॉल्फ चेंजिंग लास्ट असेंब्ली आम्ही पळयले इलेक्शनाक, सॉरी लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आम्ही पळयले जाल्यार हियर आय थिंक काँग्रेस हॅड गॉट मोर वोट्स देन BJP.
So this time you think the trend will continue, and Rudolph joining BJP. Give me a very neutral opinion, Victor Babu. I believe you are a very neutral person right now. I want your neutral opinion. Whether Rudolph joining BJP will help BJP or not. Rudolph joining BJP will not help at all, because this our constituency is Congress constituency. It is now with the alliance. Because I have told you from 1989 till today, it is all these people who are Rudolph and Mami and all those people, Tony, are defectors. So they got elected in Congress and they defected. So Congress remain the base of the constituency. थोडी तरी मतं स्विंग जातली. रुडॉल्फाची जी फॅन बेस आसा, रुडॉल्फाची जी बेस आसा ती बीजेपी वटेन येतली. He will try to break Congress votes, but he will not be successful. ओके, देव बरें करूं विक्टर बाब. परतय मेळटले तुमी सांताक्रुजान आसा जाल्यार. देव बरें करूं. ओके, थँक्यू. सो हनुमान, तुझे तोंड दाखयल्याशिवाय आमचो लाईव्ह सोंपू शकना. ओके, आय थिंक देर वॉज प्रॉब्लम इन व्हिडिओ, डिस्कनेक्ट झाला व्हिडिओ. So here we are right now in Santa Cruz constituency. मनीस उलयता डिस्कनेक्ट झाला. So here we are in Santa Cruz constituency. पळयत रावात गोवा न्यूज. जो काही मतदारांमध्ये उत्साह पेवला, काही उत्साह याच्या खातीर आसा, या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आणि ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत आनीक लोकां मदीं मतदारां उत्साह आसा. आणि म्हणूनच म्हटलं की त्यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची, दर टर्मापेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता. या डेफिनेटली आम्ही अबाव 70 लागीं जातले, अबाव 65. सो अंदाज आहे. ओके भाऊ, अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो टर्नआउट जावंक ना. 8:30 जालेली आसा, मग अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचो. थोडे येऊन गेला. आता जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हणल्यार सहज आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ऑड जाता लोकांक. 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून येतले आतां. जेन्ना मातशें 8, 8:30 जालें की लोक लायन लागता. जशें तुमी भितर गेल्यार तुमचें कितें ID कार्ड तुमी विसरले तशें? विसरले ना. ID कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज ID कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट. आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ. परंतु आता दितले तुम्ही लोकूच आहे. जसं रूल इज रूल एक्सेप्शन कोणाक ना. ओके भाऊ, तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर जे वाडटले, कित्याक तुम्ही सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्धा कितें खंयचे एरियान आनी कशें कितें म्हणटा? संपूर्ण मतदारसंघात, संपूर्ण 20 मतदारसंघात. सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सध्या मातशे नेगेटीव जाले बीजेपी अशें म्हणटा. तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो बीजेपी हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी दिसता कितें? हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा. प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा. हे लोकल इलेक्शन ना. जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनाक काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात. ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही, ते लोक आपले गाराणे मांडटात आणि ताका लागून वातावरण तशें कांय ना. लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचें, लोकल इश्यू खंयचे, आनी त्यामुळे लोक आमदार मेळ्ळे, मंत्री मेळ्ळे, खासदार मेळ्ळे, आपले गाराणे मांडप हे तांचें हें आसा, तांचें साहजिकच आसा. तांचें काही हें ना. त्यामुळे ताणें तें मांडलां. म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा असो मागीर तुमी म्हणटात जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारतले काय मोदीक म्हणून? दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशी ना. आणि म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा. सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना. सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात. म्हाका खूब विचार केला बाबा लोकल इश्यू आसा म्हाकाय विचारला. म्हाका म्हणलें की इश्यू जर म्हणजे न्ही तो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन मदीं हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता. See, this is a very sacred duty of every Indian citizen. We are celebrating our democracy by voting, by choosing whom we think is the best person to govern our country. This is not a local election. This is a national election where we have to vote for somebody who is capable of running the country, doing well for its citizen and carrying the country to a position which is pivotal among the committee of nations
that India stands somewhere. Today we are the 5th largest economy, which shows our country is growing from strength to strength. Once you have your finances right, as we are the fastest growing economy, I think that augurs very well for all the citizens. So people have to think rightly, and in the most awaited election, because this election basically is going to set what is going to happen in the next few decades. This is a very important election that way. So citizens have to think properly who can build a country that strong. And I think people know the answer. As you know, you will guess whom I have voted also. I belong to the Bharatiya Janata Party. And I have pride in saying that the leader of our party at the national level is not only a national leader, he is a world leader. Whole world recognizes him. And you will see the results on June 4th when they come, when counting actually takes place. Not only he would have swept the country, here in Goa, we are also sweeping in both the seats. There is no question of just winning by small margins. I am getting reports since morning how enthusiastically our voters have come to the booth to vote. And he has made some allegations that money is being distributed in Dabolim at different locations, and he's saying that police escort and election commission is also being used. How do you look at it, sir? I simply want to say one thing. On the contrary, person who speaks, his people have been caught red-handed. Number one. Number two, what to speak of people who speak against the constitution. That constitution was banged on our head. आमचे माथ्यार थापले म्हूण जे उलयता ते मनशाचेर आनी उलोवपाचें आसा. कॉन्स्टिट्यूशन आमचे थापले आनी सय्यद अली गिलानी पुरायत कॉन्फरन्स काश्मीरा तसो उलयता हांव भारतीय घटना जी आसा हांव पण रेकग्नायजूच करना. आय डोंट रेकग्नायज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो म्हणटी. सो गिलानी जालो गोंयचो. अशें जालें न्हू. सर तो म्हणटा की दाबोलीन आपूण लीड घेवन दाखयतलो आनी आय विल शो द लेट्स वेट. हॅव पेशन्स मॅन. वेट फॉर 4th June. You will see what thumping majority we are winning now and what a awful defeat he will have. You wait and see. No, wait till June 4th. कोणान उलयलें मू जायना. हे फक्त उलोवपा आनी केन्ना म्हणजे कितें घडना तेंय उलोवपा तांकां सोय आहा. तेजे कितलेशे व्हिडिओ भायर सरला. तुमी पयला आसतले ते व्हिडिओ कितें दाखयता. ते बीजेपीन एक टायमा येवपा सोदताले. MGPनूय वचपा तयार आसले. आतां कितें म्हणणें आहा डॉक्टर्ड व्हिडिओ म्हणटा. कित्याक डॉक्टर्ड व्हिडिओ म्हणटा रे. तुमचे जाले पोळी भाजून जाली. डॉक्टर्ड व्हिडिओ ते फॉरेन्सीक एक्सपर्टां धाडल्यार सारके मेळटले तेंचोच आवाज म्हूण. आनी केन्ना सोन गुगल ट्रान्सलेट करपाक लागले फ्रॉम कोंकणी टू फ्रॉम कोंकणी टू दीस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोंकणी टू ते इंग्लीश ट्रान्सलेशन केन्ना जावपाक लागले. अजून जावं ना. घडी तेणें ते स्पेशल ॲप आसतले ते कडेन. सर तुम्ही सद्याक बीजेपीचे एकदम सिनियर लीडर आहा, मिनिस्टर आहा. यू हॅव बीन अक्रॉस डिफरंट लोकेशन्स, कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रचार बी सगळें केला. As of now, sir, how do you look at elections? What is kind of your prediction and what do you feel about the election as of now? I have moved not only in my Dabolim constituency, I have also moved in the rest of South Goa. I have been travelling in the night to meet people, opinion makers, this. I am very confident that we are winning by a very handsome margin in the south. As I said earlier, more than 50,000 votes is the margin anticipated. North, I have many friends. I am an organizational person. We are winning by nothing less than almost a lakh of votes. Okay. Now coming here in Dabolim, I have I think never there was so much of enthusiasm in a parliamentary election because I moved around. I normally move only for my assembly election. And don't forget that I have won in this constituency 7 times. Having won a 7-time winner or 7-time MLA, I know the pulse of the people. I'm telling you, we are getting a clean sweep even in Dabolim. There is no doubt about that. Yes. Thank you, sir. हे ट्रेडिशनल वोटिंग जे आसा भारतीय जनता पक्षाक 2014 सुमार 2019 एक ऑलमोस्ट 13,000 वोट्स. वी आर टार्गेटिंग अराउंड 15,000 वोट्स. सो आमकां खबर आसा की जशे सदांच पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा, it will continue to vote for the BJP and also.
आसा प्रत्येक आमचे कार्यकर्ते आसा सगळे जाण काम करता. सो इन डिफरंट एस्पेक्ट्स इट वूड बी बेटर नॉट टू स्पीक ऑन दॅट. तुमचे हे लोकसभेचे मतदान तुम्ही कितले आताचे 2007 म्हटल्यार 9, 14, 19 आनी हे चवथे फावट. हे माझे म्हटलं फाटी सांगलेले तशे पहिले लोकसभाचे इलेक्शन आमदार म्हणून आम्ही फाटले 2 महिने काम करीत आयलेले आसा आनी म्हाका म्हापशेकाराचेर पूर्ण खात्री आसा की जशे फाटले 25 वर्सां मतदान जाता ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्याकीन चड लोक भायर सरता, सगळ्याकीन चड वोटींग जाता. आमकां कॉन्फिडन्स आसा जशे ऑर्गनायझेशनान मनशांक कामाक लायलेले आसा तशे वोटींग टर्नआउट हाचेर फोकस चड आसा. सो वी आर टार्गेटींग अराउंड 75 to 80% लोकांक भायर काडपा खातीर. सो जसो दीस सपत येता तशें कळोवपाक येतलें, पण टार्गेट आसा 80+. जर 80+, 80, 85 जर जाले जाल्यार आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड टर्नआउट इन द म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ट्रेडिशनली फाटले 25 वर्सां पयले जाल्यार हे सदांच भारतीय जनता पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा. सो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा जशे म्हापशेकारांनी विश्वास दवरलेले आमचेर फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक तशेंच श्रीपाद भाऊचेर आनी पक्षाचेर खंय तरी कॉन्फिडन्स दाखयलेले आसा. सो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट इट विल बी अ व्हेरी गुड टर्नआउट आनी भाऊक आमी निवडून हाडटले. सर भाऊ बद्दल काही एंटी इन्कम्बन्सी आसा तो खंय तरी नेगेटिव्ह. तर म्हाका तशें कांय दिसना. आमी जे सरकारान फाटली 10 वर्सां काम केलां, जे सरकारान परफॉर्म केलेले आसा, म्हाका दिसना जेन्ना सरकार बरे भशेन काम करता गोंया भितर जायती कामां जालेलीं आसा, ह्या देशा भितर जायती कामां जालेलीं आसा. सो आय डोंट थिंक तसो काय पर्सनल इफेक्ट आसतले. थोडे आमी प्रचार करतना थोडे गोष्टी आसले, बट आय थिंक दॅट हॅज बीन मेड अप. मोदी फॅक्टर जावन आसा, प्रायम मिनिस्टराचे तो 3रो टर्म जावन आसा, एंड जशें तेणें काम फाटले 10 वर्सां भितर करून आयलेलो आसा. आमकां खबर आसा की कोणी कितें केलां आनी कोणी कितें करूंक ना. सो आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट. कितें तुमची मेसेज आसा लोकां खातीर जे अजुनूय वोट करूंक ना आसतले, आनी हाऊ डू यू लुक एट इलेक्शन्स एज ऑफ नाव? सगळ्यात पयलीं बरें दिसता वोटींग करून येतकच आपलो फंडामेंटल रायट जेन्ना तूं एक्सरसायज करता तेन्ना खूब बरें दिसता. आनी हें इलेक्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे आमचो देश फुडल्या 5 वर्सान खंय आसतलो तें डिसायड करपाचो हो दीस आसा. आनी आज वातावरण सगळें पळयल्यार लोकां भितर खूब उत्साह आसा. आनी परत एकदां नरेंद्र मोदीक निवडून हाडप आनी परत एकदां 10 वर्सान जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते कंटिन्युअस प्रोसेस तो उरप अशें लोकांच्या मनान आसा. आमी आतां पळयतात की सगळ्या लोकां मदीं आतां 10 जालीं, लोक येता, स्लो आसा पूण येतात लोक, एक एक करून भायर सरून येतात. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता हो दीस आमकां परतो मेळना. 5 वर्सान एकदां दीस येता आनी हो दीस इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांनी आपलो वोट एक्सरसायज करप, आपल्या लिडराक निवडून दिवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. प्रत्येक जाणा कडेन मागता की आज 6 पर्यंत वोटींग आसतलें तेन्ना कोणेच हो रायट आपलो चुकोवचो न्ही, कित्याक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन आसा. आनी जे 10 वर्सांनी आमी डेव्हलपमेंट पळयला ते 10 वर्सांनी आमी खुबश्यो गोष्टी देशान जाल्ल्यो त्यो पळयल्या. म्हणजे इकॉनॉमी पासून आपले 11व्या पोझिशनार आशिल्ली ती 5व्या पोझिशनार आयल्या. आनी फुडलो टायमार म्हणजे विश्वगुरूचें जें स्वप्न आमचे प्रायम मिनिस्टर पळयता एक विकसीत भारत जावचो म्हणून, त्या भारता खातीर आमच्या सगळ्यांचें योगदान जावप खूब गरजेचें आसा. तेन्ना सगळ्या लोकां कडेन मागता की जाता तितले बेगीन भायर सरून हो आपलो रायट एक्सरसायज करून परत एकदां नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक मोठ्या हातून 400 पार म्हणटा आमी हातून निवडून दिवचें. दाजी बाबा, जेन्ना आमी वास्कोचे उलयता, वास्को सेंट्रीक तुमी एक आमदार आसा, ऑपोजिशनाचे कालूसय पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले ते आतां बीजेपीन आयले. सो तुमकां लीड तुमी कशें पळयता वास्कोच्यान बीजेपीक कितले सुमार तुमी लीड दिवंक शकता? जावं आमी 18,000 टार्गेट दवरले आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की 18,000 आमी कंप्लीट करतले. 10,000ची लीड आमी ट्राय करता. आनी म्हाका दिसता आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो आमकां गेल्या 15 दीस डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाच्या दौरान आमकां मेळ्ळा, म्हाका दिसता ही 10,000ची लीड 100% आमकां मेळटली. सी वोटींग रायट म्हणजे आमच्या संविधानान एक आमकां हक्क दिला की
जसो सरकार तुमकां जाय, जशे तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय, ते तुमच्यान वायजली चिंतून आमकां कोण बरो रिप्रेझेंटेशन करतलो, आमचे जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो, कोण आवाज उखलतलो, हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन वोट करपाक जाय. कित्याक घरानूच बसून सरकाराक क्रिटिसायज केल्ले सारखे न्ही. जेन्ना तूं तुजो हक संविधाना प्रमाणे वोटींग डे दीस तुजो रायट एक्झिक्यूट करता, वोट करता, तेन्ना तुका एक हक आसता, हय म्हज्यान हें करूंक जाता, हें सरकार करता तें रायट, हें सरकार करता तें रॉंग, हें तुका एक अधिकार दिल्लो आसा. सो आनी सपोज तुमकां कोण बरो लागना जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिल्लें आसा. सो हो सगळ्या लोकांक हांव अपील करता, आयज यात, बडे संख्येन यात आनी आपणाचो वोट मारात. तुमकां कितें दिसता कितली पर्संटेज वोटींग जातली? नॉर्मल लोकसभेक वोटींग जायना असं तुमी लोकां कडेन फिरल्या? वोटींग कशी जातली? What do you think? म्हाका दिसता there will be a high percentage of votes because लोकांक खूब हुस्को जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता it will cross 70% for sure. नाल्यार सदां लोकसभाक मातसो लो आसा, but this time there will be much more. We are hoping it will touch 80%. That will be a larger participation of the people in the democratic exercise. Captain, what is the reason because voting chad? पळय खुबशे इश्यूज आसा. This time in Goa there is so much एक हें जाल्लो आसा. This is the last chance for us to save Goa. जशे इश्यूज आसा, जशे सगळे गोंयभर लोक ट्राय करता गोंया सेव्ह करपाक, आमचे पर्यावरण जावं आमचे अनएम्प्लॉयमेंट, खुबशे इश्यूज आसा. म्हाका दिसता लोक सगळे भायर येतले आयज. Captain, till yesterday campaigning was being done. You have moved around all of the constituencies. Today, the actual voting day, initial turnout, number of voters moving out. How do you feel today after you casted your vote? Yesterday we did not campaign. Day before, म्हाका दिसता around 1:30 though we had time till 5 o'clock, but at around 1 o'clock we were told by the party leadership, please stop campaigning. And Kaal, sadly, we felt very sad that in certain parts, I know in my constituency, New Wade, money was distributed with police escort. I will put a charge on the police and the election commission. सगळे कोण police involved आशिल्ले, तांचे पासून म्हजे कडेन proof आसा. I will expose these people. This is murder of democracy. This is why election commission ते निंबू पाणी आणि कितें दिवचे सोदर हांकां धरपाक जाय. This is abuse of the democratic process. This is not good. Influencing voters. Doubling, we are definitely going to take a lead. That is a positive sign what we have got from the people. So money power, muscle power will not work. See, जितले पैसे ह्या फावट तांणी घाल्या, Congress of course didn't have money, freeze केल्ले सगळे, no problem. But जितले पैसे घाल्यात टू इन्फ्लुएन्स, ते पैसे तर गरीब लोकांक दिल्ले, भुरग्यांची फीस फारीक करपाक, नाल्यार लोकांचे लोन आसा, ट्रक ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी. It would have helped. Influencing voters is not good. This is the election commission. There is a doubt of the people against election commission because they don't crack down. They don't curb such practices. Yes, thank you, sir. Thank you, and all the very best. Thank you. All the best. Thank you. गोंयकारांनी येवन वोट करचे हीच मागणी करता. डेमोक्रेसीन हो एक आमकां अधिकार आसा आनी अधिकार आनी कर्तव्यय आसा. लोकसभा निवडणुकी इतले लोक वाट पळयताले, रिस्पॉन्स सध्या तुमकां म्हापसान कसो तरेन दिसता? आमी सकाळच्यान तुमचे मुखार कव्हरेज घेवन आसा, वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मतदान कशें चल्लां तें. आनी आमी सध्या आसा सांताक्रूज मतदारसंघान आनी हांगा आमी मेळ्ळे अमित पालेकार हांकां. आम आदमी पक्षाचे मुखेली सध्या इंडिया अलायन्साची धुरा 2 अमिताचेर आसा. एक अमित पाटकार आनी एक अमित पालेकार. भितरलो एक अमित आमकां मेळिल्लो आसा. कशें चल्लां मतदान? पयलीं तुवें मतदान केलें काय ना तें दाखया. मतदान करपाक आतां वतलो थोड्या वेळान. आमच्या मेर्शे, सांताक्रूज आनी कालापुरा म्हणजे तिनूय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी धरले जाल्यार लायनी लागल्या. सांताक्रुजान मातशें कमी आसा.